नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मुंबई पुलिसांनी उक्ताडार हाडले डुप्लिकेट सोऱ्याचे गोय कनेक्शन। गोयच्या एक्सायजाक मात कांयच खबर ना। अधिकाऱ्यांच्या नाकापोंच्यान लाखांची तस्करी। फॉरेस्ट गार्डांच्या फेक अपॉइंटमेंट लेटरांच्या प्रकरणात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर पुलिसांची नदर। जॉबाक अर्ज केल्ल्यांचो डेटा फ्रॉड करतल्यांक लीक। सरपंच पदाचे सर्टिफिकेट वा पदाचो ताबो घेवंक ना, कसलो निर्णय घेवंक ना, तरीकय ओल्ड गोवा सरपंचा आड अविश्वास थाराव मंजूर। आमदार मडकयकाराचो तेम। शांताराम नायक गोय प्रदेश काँग्रेसीचे नवे अध्यक्ष जावपाचे निश्चित। काँग्रेसीचे आमदार सरकार स्थापन करतलेच म्हण पेटले हट्टाक, मात तांचेर विश्वास दवरूंक कोणूच ना तयार। गोयभर सांजावाची परब, गोंयकार न्हालो खोशयेन। फळांची सुरबूस आनी सांजावाच्या पदांनी वोर्रात गोंयकाराचे सेलिब्रेशन। आणि चलयांच्या क्रिकेट वर्ल्ड कपात गोयचे शिखा पांडे खेळटा इंडियन टीमीत। पोरू T20त आता वन डे क्रिकेटीत शिखा। डुप्लिकेट सोरो विकपाच्या प्रकरणात मुंबई पुलिसांनी धरिल्ल्या म्हापशेच्या गितेश वाळके विशीं गोय एक्सायज डिपार्टमेंटाक कांयच खबर ना। गोयच्यान लोकल सोरो व्हरून सिंधुदुर्गात तो फॉरेन लिकरा वांगडा मिक्स करून विकतालो म्हण ताजेर आरोप आसा। दर सप्तकाक खंय तो एक ट्रक सोरो म्हापशेच्यान पेडण्यां चेकपोस्ट क्रॉस करून व्हरतालो। म्हापशेच्या एक्सायज खात्याक मात कांयच खबर ना काय खबर आसून आडनदर असो प्रश्न सध्या उप्रासला। 8 दिसा पयलीं म्हापशेच्या गितेश वाळकेक मुंबईच्या रबाळे पुलिसांनी डुप्लिकेट सोऱ्याच्या प्रकरणात धरिल्लो। तो खंय गोंयच्यान दर सप्तकाक सुमार 800 बॉक्सां महाराष्ट्रात विकतालो। ताचे म्हापशा रिटेल शॉप आसा। तो गोंयच्यान कमी दर्जाची विस्की महाराष्ट्रात व्हरतालो आनी वाडे महाराष्ट्रात एका फॅक्टरीत ते बॉक्स व्हरून थंयसर उंचेल्या दर्जाच्या विस्कीत ही विस्की मिक्स करतालो आनी हो सोरो मुंबय व्हरून ब्रँडेड म्हणून विकतालो असो ताचेर आरोप आसा। कांय दिसा पयलीं नवी मुंबईत पुलिसांनी एक ट्रक धरल्या उपरांत डुप्लिकेट सोऱ्याचे हे प्रकरण भायर सरिल्ले। गितेश वाळकेक त्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून धरिल्लो। ताका 5 जुलय मेरेन न्यायालयीन कस्टडी दिल्या। आनीक चौकशी करपाक जाय म्हूण ताची पुलीस कस्टडी वाडोवची म्हूण थंयसरल्या पुलिसांनी मागणी केल्ली, पूण कोर्टान तांची मागणी न्हयकारली। बार्देश एक्सायजात ह्या प्रकरणा विशीं चौकशी केल्या उपरांत महाराष्ट्र वा मुंबय पुलिसांनी तांचे कडेन कॉन्टॅक्टूच करूंक ना अशें ऑफिसर महेश कोरगांवकारान स्पश्ट केलें। गितेशा कडेन सोऱ्याचे रिटेल लायसन्स आसा आनी ताचे कडेन आशिल्ल्या स्टॉकाची म्हायती तो एक्सायजाक दितालो अशेंय ताणें सांगलें। सुत्रां सांगता त्या प्रमाण गितेश रिटेल स्टॉक घेतालो आनी हो स्टॉक विकला म्हूण दाखयतालो। मागीर हो स्टॉक महाराष्ट्रात व्हरतालो आनी थंयसर बऱ्या ब्रँडांच्या बाटल्यांनी मिक्स करून मुंबय विकतालो खंय। वाळके जेन्ना हो स्टॉक गोंयांतल्यान भायर व्हरतालो तेन्ना हो स्टॉक चॅकपोस्टार कसो कितें मेळनासलो असो प्रश्न उप्रासला। तेच प्रमाण वाळके 800 बॉक्सांचो परमीट रिपोर्ट गोंयच्या एक्सायजाक कसो कितें दितालो, तो कोणाक विकला म्हूण दाखयतालो आनी तो जो रिपोर्ट दितालो तो एक्सायज खातें कशें कितें मानून घेताले। वाळके गोंयांत परत येतकीत हाचो तपास जातलो काय? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फॉरेस्ट गार्डांच्या फेक अपॉइंटमेंट लेटरांच्या प्रकरणात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर पुलिसांची बारीक नदर आसा। फ्रॉड करतल्यांनी नोकरे खातीर अर्ज केल्ल्या कितल्याशाच जाणांक फॉरेस्ट गार्डाचो कन्फर्म जॉब जाय जाल्यार 12 ते 15 हजार डिपॉझिट करचे म्हण लेटरां धाडल्यात। फ्रॉड करतल्यांक अर्जदारांची गुप्त म्हायती कशी मेळ्ळी हाचो पुलीस तपास करतात। फेक अपॉइंटमेंट लेटरांचेर बरयल्लो नंबर अजून चलता, मात पुलीस तपासूच फुडें व्हरनात। पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। फॉरेस्ट गार्डाच्या पोस्टाक अर्ज केल्लो एक अर्जदार राहुल देविदास। ताज्या हातान अपॉइंटमेंट लेटर पडलें तेन्ना तो सामको खोशी जालो। ताणें कांय म्हयने पयलीं ह्या पोस्टा खातीर अर्ज केल्लो। अपॉइंटमेंट लेटर हिंदीन आसा। जॉबा खातीर सेक्युरिटी म्हूण पयशे डिपॉझिट केल्या उपरांत ट्रेनिंगेचें लेटर मेळटलें म्हूण ताचेर बरयलां।
चड म्हायती खातीर एक मोबायल नंबर बरयला. 4-5 म्हयने पयलीं हांवें फॉरेस्ट गार्डा खातीर अप्लाय केल्लें. सो आयज म्हाका सकाळीं घरा कडल्यान कॉल आयलो की म्हाका एक लेटर येयला म्हणून, नियुक्ती पत्र म्हणजे अपॉयंटमेंट लेटर आयला अशें म्हाका घरा कडल्यान कॉल आयलो. तर हांवें सांगलें की म्हाका म्हणजे फॉवर्ड कर म्हटलें. सो हांवें म्हाका वॉट्सॅपाक फॉवर्ड केलें जाल्यार तेचेर बरयलें की तूं अपॉयंट जाला म्हणून एज अ फॉरेस्ट गार्ड. मात सादूर देविदासाक हातूंत कितें तरी गोंदळ आसा म्हणून दुबाव आयल्यान ताणें हेर अर्जदारां कडेन आनी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन चवकशी केली. उपरांत तें लेटर फेक म्हणून ताका कळ्ळें. वाचून पळयत जाल्यार सगळें हिंदीन दिलां. सो हिंदीन दिलां म्हण म्हाका अशें दिसलें की कितें तरी हितून म्हटलें भानगडी आसा. सो हांव डायरेक्ट चिंतलें की बाबा पुलीस स्टेशन वचून म्हटलें कंप्लेन करता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वचून हांवें विचारलें तांकां बाबा तुमी अशें धाडलें लेटर काय म्हणून. तर ते म्हणटा आमी काय लेटर धाडूंकूच ना, अजून तो प्रोसेस चालू आसा, अजून तो कंप्लेंट काय जावंक ना अशें. सो म्हाका कळ्ळें तें फेक म्हणून. सो आतां हांव पुलीस स्टेशन वचून तें कंप्लेंट करता आनी हांव बाकीच्या भुरग्यां कडेन मागता की जेणी कोणी अप्लाय केलां तांकां जर असली जर समजा कितें लेटर येयल्या जाल्यार तेंच्यांनी प्लीज तेजेर जे अमावंट कितें बरयल्लो आसा 12,500 भर म्हणून तो भरचो न्हू. पणजे पुलिसांनी ह्या प्रकरणात फटिंगपणा आनी फ्रॉडा खातीर FIR नोंद केल्या. फॉरेस्टाच्या प्रिन्सिपल चीफ कॉन्झर्वेटरान कागाळ केल्ली. ह्या प्रकरणात राना खात्याचे कोण तरी अधिकारी आसपाक जाय म्हण पुलिशेक दुबाव आसा. कारण अर्जदारांची गुप्त म्हायती, त्यांचो पत्तो सगळें फ्रॉड करतल्यांक कळप सोंपें न्ही. भितरलोच कोण तरी ह्या प्रकरणात आसतलो म्हण पुलीस सोद घेता. फेक लेटरा वयल्या नंबराचेर प्रुडंटान फोन केलो. तो लागलो. कोणी तरी तो रिसीव केलो. मात रोखडोच तो डिस्कनेक्ट जालो. हेलो हाँ जी. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. आमदार पांडुरंग मडकयकाराच्या पॅनला आड जिकिल्लो ओल्ड गोवाचो सरपंच शेनवारा अविश्वास थाराव हाडलो. सरपंच जाले उपरांत आपले नाव नोटिशीचेर आयले पूण ताबो घेवंक नासतना, निर्णय घेवंक नासतना आपल्या आड अविश्वास थाराव हाडलो म्हण निळकंठ भोमकार उलयता. मडकयकार पॅनल म्हणटा सरपंचाची वेंचणूकूच खंय फॉल्टी आशिल्ली. पयलींच आमचें इलेक्शन जालां सरपंचाचें आनी इलेक्शन जालां आसतना मदींच BDOचे नॉन वायट केलें, रद्द केलें, परत पेपर ते सील करून ते BDOने हांगा येले डायरेक्टरा कडेन आनी आमकां ऑफिशियल जेन्ना डिक्लेअर जालें तेन्ना नोटीस बोर्डार मारलेले. पूण ते मारल्या नंतर ऑफिशियल दाखोवपाक जाय आसलें म्हणजे सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. सरपंच अपॉयंट केला. रातचो लेट पर्यंत आमकां सरपंच जाला काय ना ते कळोंकूच ना. विश्वास दाखोवपाची संदीच मेळोंक ना आनी अविश्वासाची म्हाका नोटीस येयली. सगळ्यान व्हडलें आश्चर्य जावन आसा. दुसरी गोश्ट, ज्या दिसा सरपंच म्हणून निवडटा त्या दिसा पंचायत हॉलान इतको हंगामा घडलेलो हे सगळें प्रेस मिडियाक सगळ्या जनतेक खबर आहा. पूण हो प्रोसेस जाता आसतना जेन्ना डिक्लेअर करता तेन्ना प्रिसायडींग ऑफिसरान एक नोटीस फॉर्म 6 म्हणून कितें दिवपाचो आसता की यू आर इलेक्टेड एज ए सरपंच. तिवूय म्हाका मेळोंक ना. सगळें आश्चर्य. आनी तेंच्यांनी डिक्लेअर केलो, डायरेक्टरान बरें डिसिजन घेतलें, सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आसा. आनी 24 वरां भितर आमचो वोच जालो. वोच जायना 1-1.5 वरां भितर आमकां अविश्वास नो मोशन कॉन्फिडन्साची हें मेळटा, लेटर मेळटा. हे सगळ्यान म्हाका दिसता 7 आश्चर्य आमच्या देशा भितर आहा भारतान. ह्या सगळ्यान 8वें आश्चर्य. सरपंचाचेर अविश्वास थाराव हाडपा सारकें कितें जालें काय उपसरपंच अर्चिता पैंगीणकाराक विचारल्यार जाप आयकात. क्वेश्चन आसल्याचे कितें जालें दिसाक तेका सावनी ना ती अशें सारकें जालें आनी दुसरें कांय आमच्या सायडीन 5 जाली, तेंच्या सायडीन 4 जाले, आमच्या सायडीन 5 जाले आनी अशें कांय आमचें सगळें बरें जालें. मॅडम जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मागता कोणाचेर म्हणजे कॉन्फिडन्स आसना म्हणटा न्हू, पूण तेणें चार्जूच घेवंक नासतना तुमी कशें नो कॉन्फिडन्स मारले? कितें रिजन आसूंक जाय न्हू फाटल्यान की तेणें काम करूंक ना, पूण ताका काम करपाक तुमी चान्सूच दिवंक ना. नो कॉन्फिडन्स आशिल्लो तो तुमी दाखोवंक जाय बिकॉज तेजेर काम करूना, विकास काम करूना, पंचांश हितून घेवना. ना पूण तेणें चार्ज घेवंक ना. चार्जूच घेवना. चार्ज घेयनासतना तेजेर नो कॉन्फिडन्स कशें मारूंक जाता? कितें एक तेणी कसलें डिसिजन घेवंक जाय, कितें मिटींग घेवंक जाय, विदीन 24 hours तुमी तेजेर कशें मारलें नो कॉन्फिडन्स मोशन? तेंचे चालूच आशिल्ले आनी आमचे 5 आशिल्ले. तेंची मेजॉरिटी आशिल्लो तो फॉल्टी आसलो.
उपसरपंचाचे हे घडघडीत जापे उपरांत मडकईकर पॅनलाच्या दुसऱ्या पंचांनी दिल्ली जाब आयकात। तो म्हणटा सरपंचाची वेचणूक खंय फॉल्टी आशिल्ली, सगळी चूक खंय प्रिसायडिंग ऑफिसराची। जेन्ना आमी 5 जाण सेपरेट आसलेले, आमी 5 जाण सेपरेट आसतना आमकां 4-5 रिजल्ट मेळटा, ते खातीर जेन्ना आमची लिडर ही जनिता मडकईकर आशिल्ली, आमी 5 जाण आसतना वी कॅनॉट एक्सेप्ट फ्रॉम अदर सायड निलकंठ बोमकार। तुमकां हें दिसना की तुमच्या 5 जाणांच्या मदले एकल्यान क्रॉस वोटिंग करूंक शकता म्हणून? आमी क्रॉस वोटिंग जावंकूच ना म्हणून तर तें आमी अपील केले। बाबा तो प्रोसिजर हो प्रिसायडिंग ऑफिसरान फॉल्टी प्रोसिजर केला म्हणून। ते कसले रिजन जर जाला 5-4 जाला जाल्यार पंचायत रन करपाक मेजॉरिटी लागता, मेजॉरिटी हांगसर आसा। फाल्यां सकाळी एक सिंपल कसलेच एक रेझोल्युशन पास जायचो ना, कित्याक 5 जाण ओपोजिशनान आहा आनी 4 जाण रुलींग आहा, अशें कशें जातलें? तो प्रोसिजर जाल्लो पळय न्ही, तो कितें तरी तितून गडबड जाल्ली आनी ती गडबड आमी प्रिसायडिंग ऑफिसराक दाखयली। प्रिसायडिंग ऑफिसरान ती मान्य केली की आपल्या कडेन हें जालां म्हणून, कित्याक 10 वोटिंग करून घेतली तेणी 9च्या जाग्यार 10 वोटिंग जी केल्ली तेचे एक तेणी मातशें दाखयलें आनी ते 2 फॉर्म आनी 5 फॉर्म रिप्लेस केले। थंय कितें तरी गडबड केल्या तेणी ते 10वें एक फॉर्म हितूनचे घातलो आसतले म्हणून ते भानगड जाले आसतली। पण ताका लागून आमी इमिजिएटली आमची लिडराक आमी परत करूंक जाय म्हणून आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलो। अविश्वास थाराव हाडपाक कितें घडलें तें कळपाक मार्ग ना, मात मडकईकर पॅनल म्हणटा प्रिसायडिंग ऑफिसराची चूक। वेचणुकेक आमदार मडकईकराचे पॅनल हारोवन निळखंठ बोमकार सरपंच जाल्लो। बोमकार सरपंच जावन 2 दिसूय जावंक ना, कसलो निर्णय पसून ना। ओल्ड गोवा पंचायतीत परिवर्तन जाले। बुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। घेऊया एक ब्रेक।